आदी आसता की कितल्यागे सर देवा विशयान इन्फॉर्मेशन आमकां आसा खाजरी जिवितांत जर सेवा ना त्याग ना खाली आकर्शणाच्या वयर उतरां वयर जिवीत बांदून हाडूंक जायना कित्याक हांवें जायते फावटी आयकल्लें आसा हांव खंयच्या रगड्याक वचना फादर हांव आनी म्हजो देव देखून म्हजेर काही पातकां ना सॉरी तुजे थंय देवाचें आजारपण अंत ना तुजे थंय पातकाचो बुडोच आसा आमी जायते फावटी भितर गाय आसून बायलान मुलां पसून बसून तो गाय सुमाजा हेजे म्हण नाशेवची कितले जाणां आवय बापायक आपल्या भुरग्यान करची सूख दाखोवंक धैर्य आसा संतोशाक शॉर्टकट ना शांती समाधानाक मोटवी वाट ना बाळका जेजू थंय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो सर्ग आनी यमकोंडा मदें डिस्टन्स कितलें आसा कितलें पयस आसा सर्ग आनी यमकोंड जेजून दिल्या वपारींत व्हडलो खंदक आसा म्हणून सांगलां थंय हांगा वचूंक जायना हांगा थंय वचूंक जायना म्हणलें तसलें वपारींत जेजून सांगलें आसा त्या लाजर आनी ग्रेस्त मनशाच्या पूण जागी कितलो आसा एकलो सांगता 1 तावण 1.5 फिटा भितर 12 तावन 15 इंचां भितर हांगा तावण हांगा तुज्या मोती तावण तुज्या काळजाक देवा विशांत जाणा जाल्ले चिंतल्ले जायते आसात आमकां जायतें कळीत आसा बायबलांत तावन पवित्र पुस्तक वाचल्या वरवीं सर्मांव आयकल्ल्या वरवीं आनी कितें आयकलें जायतें कळीत आसा गॅरंटी ना तातूंत सर्गाक वेचें जेजून तो सांगलें आसा सोमिया सोमिया म्हणून म्हाका उलो करतले सगळे सर्गींच्या राजाक प्रवेश जावचे ना बघा जो कोण बापाचे खुशी करता तो देखून हांगा आयच्या वांजेलांत भोव प्रमुख आयचो वांजेल येवचो इमिडिएटली जेजून शिसांचे पांय धुल्या उपरांत निमाणे जेवणा वेळार जेजू पांय धुता आनी ते धुवन जावन पाटी बसोवन जाल्या उपरांत मुखार सुनू जुवांच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळचे ती उतरां ही परत्यान एक ल्हानसो तसो एक कुडको तुमच्या मुखार वाचता तो म्हणटा कोणूच साकर आपल्या धनया प्रास व्हरतो न्हय तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडतल्या प्रास व्हरतो न्हय हें तुमी जाणात सगळ्यांक गोत आसा तुमी धाडचें तुमच्या कितें केलां तुमच्या वयर आल्यार जळूंक जायना तुमच्या कोणाक जायना हें तुमी जाणात कळीत आसा आनी उपरांत सांगता तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार कितें करशात जाल्यार हांव तुमचो धनी जावन आमचो तुमचो मेस्त्री जावन हांव तुमचो सोमी आनी सोडवणदार जावन जर हांव तुमचे पांय धुता तर तुमी धुवंक जाय हें जेजून आयच्या वांजेलांत विवर्सूचें भाऊन आनी भयणीनो कितलेशीं काजारां विच्छेदनाच्या वाटेर आसात विच्छेदन जाल्यांत कितलेशे कुटुंबां फासाळ्यांत बाबाव मदें झगडी जावन कितलेशे व्याज कोडतींत आसात कितली राष्ट्रां एकामेकाक नाश करचे बसत नवी नवी हातेरां वापरन नवी नवी हातेरां कर नासात आयले वर्स थोडेच दिसांनी आनी सुमा ताची उब वचना भारत आनी पाकिस्ताना मदें सगळ्यांनी जावनूच आसा कित्याक आदी आसच्या की कितल्यागे सर देवा विशयान इन्फॉर्मेशन आमकां आसा पूण एकामेकाचो मोग करूंक भोव कश्ट एकामेकाची सेवा करूंक भोव कश्ट खाजरी जिवितांत जर सेवा ना त्याग ना जायना खाली आकर्शणाच्या वयर खाली उतरां वयर जिवीत बांदून हाडूंक जायना हें सत तो मोग करचो त्या सोमयान दाखयलें उतरांनी न्हय बघा तुकाच ल्हान कर तुकाच खाली करच्या मुखान तुवें तुजो नीज मोग करचो आनी आमकां हर एकल्याक त्या मोगाची गरज आसा आनी हर एकल्याक तो मोग करूंक की सकत आसा प्रत्येक जावन कुटुंबांत हें सैमीक जावन जाता म्हूण संगीत एक आवय एक चली आवय जावन बदलतना
आपणाकच त्या भुरग्या पासून खाली करता, कितलेशे राती न्हीद नासतना करसिता, कितलेशे आपणाचे कश्ट नाही मात्र आवय बापूय करता. ताच्या सगळे जिविताचें कॉन्सन्ट्रेशन आपलें आसलें आपल्या पतीनी आनी भुरग्यां थंय बदलूंक आसा आनी बदलता. कितलेशा दादल्यांक हांवें पळयलां आपणाक खाली करचें नासलें. हें सैमीक रितीन जावचें. सवाल इतलेंच, हें सैमीक रितीन जावचें म्हण जाती थंय जाता, म्हण जाती करतात. कितल्योश्यो म्हण जाती आसात तशें करच्यो. आमचे म्हण जाती त्या सैमाक लागून मात्र जाता की ह्या क्लियर जावन हांव विन्स थंय करूंक. डू आय रियली चूज टू डू दॅट? थोडे फावटी मनशास्त्रांत आमी वाचता एका रितीची पिडा येता. त्या म्हण जाती की येता ती मनशांक प्रत्येक जावन आपल्या त्या भुरग्या थंय कसलीच ओडणी ना जावची. ओडणींच ना ती एका रितीची मतीची पिडा, एका रितीची कुडीन जावचे ते समस्या म्हणून संगीत आनी ताचे तावन वखात आसा. एका रितीचें डिप्रेशन म्हण येत. त्या आवयक आपल्या भुरग्या थंय संपूर्ण जावन तो मोग करूंक त्याग करूंक जायना तशें तें आमकां समजता. पूण सवाल आमी एका म्हण जाती बरी मात्र खाली आमच्या लक्षांसून मात्र मोग करचो की ह्या पेल्यासोय देखून जेजून दिल्लो तो उपादेश, जसो हांवें केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोग करचो म्हळ्यार त्याग करचो. भाव आनी भयणी, हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पाऊल आनी बार्नबास वेतात एका जाग्यार आनी एका जाग्याक, मागीर एका जाग्याक, वेगवेगळ्या जाग्यांक वेतात. जेजू विशांत परगडतात, उलयतात. गरज आसली तांकां? बिलकूल नासली. तांकां एक बरें एक घर बांदून बायल्या भुरग्यां सांगता सेटल जावन हांव आनी म्हजो देव म्हूण रवी येताय. गरज नासली वेची. पूण गेले कितें बरें रिस्केर गेलें. तांचो जीवच रिस्केर गेलो. आयचे बरी तितले सुलाबेन पयन करूंक जायनासलें. सांग पावलू आपल्या कश्टा विशांत कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत उलोवन आनी तशेंच गलातियांक बरयल्ल्या पत्रांत तो उलोवन म्हणटा 5 फावटी ताका रोतांनी मारलां. मारचें म्हळ्यार 39 टायम्स. एका जुदेवाक 40 फावटी मारूंक नासलें. हेरांक मारी येत आसले, गुलामांक मारी येत आसले. हाका हो जुदेव जाल्ल्यान ताका रोमागार जाल्ल्यान रोमी नागरीक तो जावन आसलो त्या वरवीं ताका 39 फावटी मारला. 5 फावटी म्हळ्यार 195 फावटी जाता. तो म्हणटा 3 फावटी फातर आयला ताका. दर्यांत ताचें तारू फुटोवन सगळी दीस आनी रात म्हळ्यार तो दर्यांत आसलो. तशें जायते कशें जाल्यार रे गेलो भाव आनी भयणी, पावलू बरी भजन आनी तुज्यान करूंक जावचें ना. भविश्य देव तितले आमचे ताण डिमांडी करचो ना. पूण जर हांव आनी म्हजो देव मात्र, कित्याक हांवें जायते फावटी आयकलें आसा हांव खंयच्या रगड्या वचना फादर, हांव आनी म्हजो देव देखून म्हजेर काही पातकां ना. सॉरी, तशें म्हळ्यार तूं सेल्फ सेंटर्ड. तुजे थंय देवाचें आजारपण नांतना. तुजे थंय पातकाचो गुडोच आसा. जर तुका तुज्या बाबा विशांत पडोवन वचोंक ना, तुज्या भयणी विशांत पडोवन वचोंक ना, जर ती सूख करतना तुका बोगणा तांकां हांवें तीच विजय न्ही तांचें उणेपण दाखोवच्याक देवाचो ताळो जावन तांकां शिकयचें म्हूण तुका बोगणा, तांकां बेजार जाता ती म्हजे रागा रावतीत मागीर दुस्मान काय येत तें चिंतून तूं देवाचो ताळो जायना तर जाल्यार तुजे थंय देवाचो मोग ना. आमी जायते फावटी भितर गाय आसून बायल्यान मुलां पुसून बसून तो गाय सुमा जाय जें नाश येवची. देव तशें करिना. तो गाय असलो ओपन करन कशें एक वैज तें ओपन करन तें नाका जाल्लें काण मागीर परत्यान शिंवता. देव तशें करूंक आशेता आनी आमकां ताची हातारां करता. कितले जाणां आवय बापायक आपल्या भुरग्यान करची सूख दाखोवंक धैर्य आसा? सांगलें तर जाल्यार सोडून येतीत, जीवघात करतात म्हणून बेश्टायतात म्हणून भिवचे कितले आवय बापाय नात? कितलेशे आसात. आनी निमाणें खंय वचून पावता. बाबा आनी भयणी, संतोषाक शॉर्टकट ना. शांती समाधानाक मोटवी वाट ना. शांती समाधानाक तो मात्र, तो खुर्सायिल्लो जेजू मात्र वाट तो जावन आसा जिवीत आनी दुसऱ्या रितीन जोडूंक जायना. आनी केन्ना तूं समयाच्या लागीं येताय तुका उगत वचूंक जायना. आनी एकल्या कंडेम करताय न्ही आनी एकल्याचें मोत समजून दिवंक तूं वावुरताय. आनी तेन्ना तूं कितेंय तूं रिस्केर करूंक तयार आसाय.
एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन जे कोणाचेर आमकां जबाबदारी आसा, आमच्याच कुटुंबांत आमकां जबाबदारी आसा, आमच्या सेसार आमकां जबाबदारी आसा, आमच्या फिल्गेजेन आमकां जबाबदारी आसा. व्हडले व्हडले कुडे कातरूंक घेवचे नाका. पूण जें कितें देवाच्या हाजरपणान ताच्या पवित्र पुस्तकाच्या नदरेन आनी कितें मागण्यान आमकां जेजू थोड्यो संगती कळीत करता त्यो उलोवंक, न्हय फर्मान मारूंक. जेजूस म्हणटा हांव आयिल्लो पातक्यांक बचाव करूंक, हांव कंडेम करूंक आयिल्लो न्हय, फर्मान दिवच्याक आयिल्लो न्हय. फर्मान दिवचें नाका, पूण समजूनचें देन ताणें आमकां दिलां. समजून दिल्या तर जाती भितर आमकां तो कुसोवंक सोडची नाका, आमच्या पासून तूं वापरचें नाका. आनी एकल्याक वापरचे खातीर देवान ती दिल्ली. आनी एकल्या पासून वापरूंक शिकया. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घां दिवया. ताका मेसवचें कशें गी म्हणून ताणें सांगलां. कितले भागी हें तुमी पाळशात जाल्यार म्हणून. हें बागीपण ल्हान ल्हान रितीन जोडूंक आमकां शिकय सोमया. आमच्या काळजांतलें भें, अभद्रता, तात्सार मनोभाव, कितें जायत म्हणलें तसली एन्झायटी आनी एका रितीचें धाड्डेपण आमचेंतन काडून व्हर सोमया. सुडसुडीत कर आमकां. एकामेकाच्या मोगांत आमची काळजां लास सोमया. आनी अशें करूंक मेळटना फुड करूंक मेळचें कुरीस, उतरांची निंदा आनी हेर रितींचो लॉस मोगान वेंगूंक आमकां शिकय. कित्याक तुज्या कुर्साविनें जिवीत आमकां ना. ही आमकां आमच्या मोती तावन आमच्या काळजांत तें अभ्यास करूंक आमकां फोव कर सोमया. आमेन.